मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 11 जावपा येयली. एका भितर घातला जुलान, कित्याक खबर आहा तुमकां न्ही, ती पुसता. सो म्हटलें हो मदीं मदीं वयता न्ही आनी आंगार घेतल्यार बसना. हाय म्हण. हाय गाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सो बसलेले चित्ताले आतां कितें तरी आई आनी हांव. सो चित्ताले की सांडगे करया म्हणून. करया म्हणटा आई. आनी आम पापड कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आम पापड न्ही ताका चड अशें वत जाय अशें कांय ना. ते सपोज फॅनार सो सुकले न्ही ते बरें सुकता. सो म्हटलें करया म्हटलें आम पापड की लायक सगळें केल्यार सगळ्यां जाणां खातात. सो आतां आमे मातशें सवाय जाला. काल शिवांतल्यान मँगो आतां आमचे मालवणचे मँगो काबार जाले, ते कितले सुकले ते बरे. सो काल शिवांतल्यान मँगो हाडलेले 500 रुपया डझन जाला आतां, कमी जाला. सो चितलें की आतां मँगो हाडया आनी ते आम पापड करून दवरया. सो ते बरें लागता खावपाक. करून दवरून न्ही 1 मंथ 2 मंथ तुमी न्ही स्टोर करूं शकता. सो बरें लागता ते. सो पळोवया आतां फाल्यां परत मँगो केन्ना हाडटा तेन्ना करतलें हांव. हेज्या पयलीं हांव सांडगे करतलें. ते सांडगे करपाक न्ही प्लास्टीक कवर जाय, ते प्लास्टीक कवर ना. सो आतां पळोवया. आतां प्लास्टीक कवर आसल्यारूच ते करूंक जाता, कित्याक ते प्लास्टिकाच्या वयर घालचें पडटा न्ही. मागीर ते सुकले की ते इजिली भायर येता. सो आमगेर प्लास्टीक ना. ते पळोवया आतां. आई सांगलें प्लास्टीक सोदून दवर, मागीर थोडेशें करया म्हटलें, चड नाका, कित्याक आमगेर चडशी खावंक सोदना. थोडेशेंच करया, केन्नाय चुकोन केन्ना जाय पडलें पावसाक बीन करया म्हटलें फाल्यां. सो आयज जावचें ना, फाल्यांच करता अशें. सो जालें सगळें मॉर्निंग रुटीन. वाज आतां इतले बेजार आतां सांगू तुमकां, इतले कडक वत भायर. शी कितें सांगू, आमचें तें वॉटरमेलन कट करूंक जाय. आमी तें मालवणच्यान वॉटरमेलन हाडला न्ही, ते कट करूंकूच ना. कित्याक मँगो बीन आसता मागीर आनी ते खावपाक जायना, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो म्हटलें आतां पळोवया. आतां आयज नाल्यार आयज कट केल्यार बरें दिसता. आयज शिवूय ना, आयज तो जेवपा येतलो काय ना खबर ना, कामाक आसा. ते तशें उरता मागीर ते. सो हांगासर बाल्कनीन न्ही बरें वत पडटा. दाखयता तुमकां. आयज न्ही आईन जिरा न्ही धुवून न्ही सुकोवंक दवरला. आमी न्ही जिरा न्ही वॉश करता. वॉश करून न्ही ताका सुकयता, मागीर ते बरें सुकता. आनी थोडे हांव पावडर करता, थोडे मागीर आमी अशें दवरता यूज करपा लागून, कळ्ळें न्ही. आनी केन्ना केन्ना आफ्टर फूड जेवून जालें न्ही इल्लें खाता जिरा बरें. सो हांगासर न्ही पळयात, सो हांगासर न्ही वत मातशें पडटा, कळ्ळें न्ही. इतले पर्यंत आसलेलें वत, आतां गेलें, आतां वयतलें वत. सो धुवून दवरला. सो 1-2 दीस लागतले हेका. ती वॉश करून दवरता जिरा. आनी भितर कचरो बीन आसता न्ही ताका लागून. कितें रे हो पळय मस्त पळय मस्त जाला, फक्त मस्त जाला. न्हिदना तो आतां, ताका बेश्टें घालता हांव, कित्याक ती पुसता न्ही. सो तुजी पुसून जालें की ताका बेगीन न्हांवपाक घालता. सो मागीर तशी उरता कामां मागीर. सो आतां न्हिदलो बीन न्ही, सो मागीर लेट उठटा मागीर. सो आतां चिंतलें की ताका बेश्टें न्हायता. आयज तेल बी पुसचें ना हांव, आनी मातशें थंड उदकान ताका न्हायता हांव, चड गरम करना. तूं मेळ्ळें गे प्लास्टीक सांडगे करपाक, नाल्यार प्लास्टीक हाडचें पडटलें. आमगे पयलीं खूब आसलेलें प्लास्टीक, सगळें उडयलें आमी, करूंकूच ना. हांगा करात ना न्ही, आतां काय प्लास्टीकूच जाय. पळयता खंय तरी प्लास्टीक बीन धाकटेशें पुरो आमकां, कित्याक आमी चड अशें करचें ना. ते मागीर तशें उरता. काल आमी ते हाडलेले पाकेट पळय, मसाला आमी ऑर्डर बी करता पळय, काल फ्राय केल्ले. खावंकूच दिसता कुरकुर करून, कळ्ळें न्ही, खावंकूच दिसता. हय, इतें केलें की खावंकूच दिसता. बरें जालें, खूब तेंपानी खालें न्ही, बरें केल्लें, बरें लागलें आमकां. सो करया, थोडेशें करया म्हटलें, करून दवरया. तें प्लास्टीक सोद म्हटलें, मागीर यूज करया आमी, करून सुकोवन दवरया, जाय पडटा मागीर. रव्याचें बीन करता खंय. आनी शिताचेंय करता. शीत न्ही गे, शिताक ते कलर बी घालून ती करताली न्ही गे. शीत उरलें बीन न्ही भिजत दवरपाचें, तितून जिरा हळदी पावडर घालून ते मी घालताली ती. खूब ताका व्हडलो प्रोसेस जायना आतां हें सकाळी फुडें कांय जायना जेवणाचें बोवाळां. केन्ना करूं जाय खबर आहा, 1 डे बिफोर न्ही कितें करी बिरी चड करून दवरूंक जाय, नेक्स्ट डे यूज जातलें न्ही, सो तेन्ना करूंक जाय. आतां आमी रावला प्लास्टीक सोदपाक. ते एक प्लास्टीक मेळ्ळा न्ही, तें जायना प्लास्टीक ब्लू कलर शिवाचें. एक प्लास्टीक व्हडलें शिवाचें सामान घालपाचें, ताका 2 कट करपाचे. तेंच करया आनी कितें करतलें. सो पळयता फाल्यां ना, फाल्यां आमचें मातशें काम आतां. इशुकाचें बड्डे बी येयला न्ही, मातशें काम आसा. सो फाल्यां पळोवया कशें कितें. फाल्यां जावचें अशें दिसता म्हाका. ओके, पळोवया केन्ना टायम मेळटा तेन्ना करया. बेगीन मँगो हाडून ते मँगो पापड करतले हांव, तेय बरें जाता. ओके चला, आतां कितें करता खबर आहा, एका न्हावपाचें जालें हेजें, एका न्हावपाक घालता. आयज बरें 2
रेसिपी तुमकां शेअर करता. एक्चुली करपाचें आसलेलेच पण ते चल शूट करया आनी तुमकांय शेअर करया म्हटलें. ओके, सो आयज ते आमचो जेवणाक मेन्यू. ओके, चला मागीर मेळटा तुमकां. इशुकाचें एक फेवरेट सॉंग हा, डुगी डुगी डम डम डुगी डुगी डम कर. बरो व्हडलें व्हडलें आसता मनस्वीक. डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम. कितें कर डुबी डुबी डम डम डुबी 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 डम डम कर श्वीक. डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम. हे करता नी शाळा करता. ओ डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम डुबी डुबी डम डम. रे ताका तो न्हिदोंक ना. हांवें म्हणटा ताका हांव काडलें, ताका आतां बरें न्हाणयता. मागीर हांव फ्री, तोय फ्री. आम्ही फ्री. हय तूं फ्री. तू कितें काम आसा आ. सो कालच्यान ताका न्ही हांव स्टडीज घेवपाक लागला, मॅथ्स बीन जे आतां 5th स्टँडर्ड बुक्स दिला पळय. कालच्यान स्टार्ट केलें हांवें ताका इल्लें शिकोवप. आवाज करनाका, इल्लें शिकोवपाक. काल हांवें घेतलें मॅथ्स. सो मॅथ्स एक लेसन कंप्लीट करतलें. मागीर नेक्स्ट पळयता खंयचे डिफरंट सब्जेक्ट घेतलें हांव. कितें ना, एक लेसन मॅथ्स काबार जालें की दुसरे सब्जेक्ट हिंदी, मराठी जे कितें आहा ते, इंग्लीश, ग्रामर बी सगळें. सो एक म्हाका काल घेतलें तेजें हांवें. हां कितें सो ताका लागून बसात ना स्टडीचा, कळ्ळें न्ही. रे बसात ना, इतलो हें करता खबर आहा. मातशें एक 1 आवर तरी स्टडीज करूंक जाय न्ही. सो आतां जालें, आतां मे लागलो, आतां मागीर स्कूल. सो आतां मातशें कितें रे. डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम. सो मातशें ताका 1 वर घेता हांव स्टडीज बीन. सो अशें आतां नाल्यार कितें करता खबर आहा, फक्त टीव्हीच पळयत रावता. सो आमी तशें ताका मोबायल बीन दिना. आमी टोटली ताका बंद केला मोबायल घेवपाचें. आनी तोय मागना मोबायल बीन. आनी म्हाजे मोबायल जावं शिवाचे मोबायल जावं आमी म्हणजे पासवर्ड आमी घातला. सो ताका तें ओपन करूंक मेळना. सो तो आतां मोबायल बी पळयना. एक तर ताका टीव्ही पळय म्हणटा. सो टोटली ताणें बंद केला मोबायल पळोवपाचें. तोय मागनाय आपल्या मोबायल दी म्हणून. टॅब रेहनान दिला पळय टॅब ताका स्टडीज करून जाल्यारूच ताका दिता हांव. आनी टॅबार न्ही एक युट्यूबार न्ही हांवें एक सिस्टम लॉक केला, कळ्ळें तुमकां न्ही. एक सिस्टम आसा. आतां पळय आतां युट्यूबार तुमी जेन्ना आमी रिल्स बीन पळयता, नाका नाकाल्ले बुरशे रील बी येता न्ही. सो एक सिस्टम आसता भितर. तो सिस्टम न्ही हांवें ऑफ केला. ते ऑफ केल्यान न्ही म्हणजे बरे भुरग्यांचे अशे बरे रील येता. असले बुरशे असले बी असले बुरशे बीन न्ही रील बीन येयना. सो ते एक सिस्टम आसा, ते लॉक करूंक जाय. सो कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा, हांव तुमकां शेअर करता. आतां विसरलें हांव लास्ट केन्ना हांवें ते सिस्टम लॉक केल्लें हांवें. तो भितर एक सिस्टम आहा, ते लॉक केल्यान न्ही बरे रील येता भुरग्यांचे, म्हणजे बरे सो सगळे भुरग्यांचे येता रील. सो ते केन्ना येता ताका हांव टॅब जेन्ना स्टडीज बीन करून जालें मागीरूच ताका टॅब दिता. आनी टॅब कितें सदां दिना हांव, 8 दिसांनी एक अशें, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी बारीक गेम बी ताका खेळ म्हणटा इतलेंच. पण चड दीस ताका दिना हांव खेळपा बीन, चड यूज करपाक ताका दिना. कित्याक आतां टॅब फक्त आनी सगळो गेम हांवें डिलीट केला. खूब गेम तें डावनलोड केल्ले सगळे डिलीट केले. सो आतां जाय न्ही फुडें बी स्टडीजाक बीन यूज आहा न्ही. सो ताका लागून. सो आनी टॅबूय हांव लिपोवन दवरता, लागीं ताका दवरना. कित्याक तो आमी घेवन बसता न्ही. सो ताका लागून. चल हेका आतां न्हायता हांव. ओके, मागीर आमी जेवणाची तयारी करी. आयज टेंशन ना कित्याक शिव लेट येतलो, तो जेवपा येतलो काय ना खबर ना. सो सुशेगाद करी आमी. ओके, चला मेळटा मागीर तुमकां. जालें, इशुकाक न्हाणयलें, बरें कुक्कम केला आयज. ते आमी हाडलेले पळय सिरप, हे बरो कलर येयला. म्हाका न्ही कमेंट केलेले सोडा घालून पी म्हणून. केन्ना हांवें सोडा घालून न्ही हें करून पिवंक ना. सो हांवें आतां जस्ट न्ही ब्लिंकिटांतलें सामान ऑर्डर केल्लें. म्हाका कॉर्नफ्लावर मागीर मैदे थोडें कितें तें दही बी जाय आसलेलें. म्हाका यादूच करून आईन सोडा हाडपाक. सो म्हाका यादूच ना सोडा घालून करून पिवंक जाय. बेश्टेच उदक घातलां हांवें आनी शुगर बीन कांय ॲड करप ना. हय पिवपाचें. तुका न्हावून जालें की टायर्ड जावं. हय सो म्हटलें पिवया म्हटलें. बरें आतां पिवपाक. आयस क्यूब सोंपले आमगेर. यादूच ना म्हाका दवरचें पडटा आयस क्यूब. केन्ना कोण बी आयले अशें शरबत बी करून दिलें न्ही बरें पडटा. सो हेका मीठ घालता. आई करता, आई बटाट्याची हुमण करता. कित्याक खबर आहा, मसूर कितें बटाट आनी मसूर घालून. कित्याक खबर आहा, शिव खाल्यार खालो तोराचे कडी, तो खावचो ना. तो म्हणटा आई इल्लेशें करी कर तूं, मागीर हांव तोराचें करता म्हटलें. तोर आनी
कबाब करतले एकदा जॅकफ्रूट कबाब. जॅकफ्रूट भजी केला हांवें लास्ट इयर. ते तुका थंय आसा, ते ग्लास घे, तुका थंय आहा घालून घे. सो हांवें न्ही जॅकफ्रूट भजी केला खूपदा आनी बरें लागता जॅकफ्रूट भजी. कच्चे जॅकफ्रूट बी असल्यार तुमी न्ही तुमकां जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा, हांव तुमकां व्हिडिओ शेअर करता, लिंक घालता. ओके, दुसरें म्हटल्यार कबाब करया, भजी नाका कबाब करया. हांव चल न्हीद घालता. सो म्हटलें आई पयलीं म्हटलें तूं पयलीं करून घे, सो मागीर हांव कबाब करता आनी तोराची कडी करता. ओके, तर हाका न्हीद घालता का, न्हीद येयला हाका. आतां आमी करया तोरांची कडी. सो आतां तोर बीन मेळपाक खूब डिफिकल्ट, आतां पिकलेले मेळटा न्ही, सो अशें दुतापरी मेळटा कच्चे, सो ते घेवन तुमी करूं शकता. ओके, सो आतां न्ही हे हांव 2 कट करतले, कट करून हेका आमी स्टीम करूंक जाय दाखयता तुमकां. सो हांव हेजे 2 कट करता. सो हे पळय अशें कट करून घेवंक जाय आमकां. हे भितर जे बियो आहा ते काडून घेवया. सो आतां न्ही आमकां हें स्टीम करूंक जाय. सो हांव हळदीन घातला. ओके, सो म्हाजें हें न्ही मोडलें, ताका न्ही हांव स्टीम करता. सो पळयता बंद जाता जाल्यार. सो हांगासर पळय हांवें हें 2 कट केलां, सो धापनालें हें. ओके, हेका स्टीम करूंक जाय, बरें हें सॉफ्ट जावंक जाय. सो आमी कशें चॅक करपाचें, एक फॉक घेयात आनी अशें तुमी चॅक करूं शकता. ओके, बरें हें न्ही सॉफ्ट जावंक जाय. सो धांपोवन ताका बरें कूक करून घेता. सो आतां न्ही आमी एक वांटण करून घेवया. सो मिक्सी जारान घालता हांव 1/2 कप सोय घालता. जस्ट थोडेशेंच करता हांव, कित्याक हांव आनी आईच खातले ताका लागून. थोडीशी कोथमीर घालता. सो आलें न्ही हांव धाकटोसो घेता, हेजेको मातसो व्हडलो घेतले आतां, कित्याक आलें म्हाका चड लायक ना, सो धाकटोसो घेतला हांवें. लसूण घालता, एक 3 लसूण घेता. हे पळयात सायझी मोटे आसा म्हणून 3 घेतला, इफ बारीक आसा 4-5 घ्या तुमी. 2 ग्रीन चिली घालता. सो 1 धाकटो चमचो घालता हांव बेसन घालता, चण्याची पीठ. सो आतां घालता हांव हळदीचो पिठो. सो आतां थोडेशें उदक घालून आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हें पळयात वांटून जाल्लें आसा. सो हांगासर पळयात हें जाल्लें आसा, तुमी चॅक करूं शकता. हें पळयात, हें पळय भितर वयता सारकें. ओके, सो हें जाल्लें आसा. आतां हें बरें थंड जावनी गॅस बंद करता. सो हें पळयात हें बरें थंड जाल्लें आसा. सो आतां न्ही सगळें आमकां तें पल्प आहा पळय काडून घेवंक जाय. दाखयता तुमकां अशें आमकां न्ही पल्प थोडें अशें काडून घेवया आमी. अशें बरें थंड जावंक जाय. सो हांगासर पळयात हें पल्प घातलां हांवें मिक्सी जारान. आतां हें आमकां न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. उदक बीन कांय हितून एड करप ना. सो कढाई दवरला. आतां तातूंत घालता 1 चमचो तेल घालता. सो तेल न्ही तापलेलें आसा, जस्ट थोडेशें घालता हांव सांसवां घालता. चड घालना, जस्ट थोडेशेंच. जस्ट थोडेशें घालता हांव जिरा घालता. सो आतां घालता हांव कढीपत्ता घालता. आतां घालता हांव हें वांटून घेतलेले मसाला घालता. सो आनी हें आमकां जस्ट 1 मिनटां बरें ताका तेलान फ्राय करून घेवया. सो हांगासर न्ही हेका 1 मिनटां आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव प्युरी घालता हांव वांटून घेतलेलें. ओके, सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. बरें हेका मिक्स करून घेता पयलीं. सो बरें हेका हांवें मिक्स करून घेतला. जस्ट थोडेशेंच घालता हांव हळदीचो पिठो. स्टार्टींग घातला हांवें, जस्ट थोडेशेंच घालता आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें हेका मिक्स करून घेतला. मिक्सी जारान लागलेले मसाला ते उदक घालता हितून. पयलीं हांव इतलेंच उदक घालता आनी बरें ताका हांव मिक्स करून घेता. सो आनीक हांव उदक घालतलें, कित्याक जशें तुमकां दाट जाय पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालात. आनी उदक घालून आमकां हें कंटिन्युअसली अशें मिक्स करत रावंक जाय, कित्याक आमी हितून बेसन घातला न्ही, ते मागीर गुठल्यो बीन जातले. फ्लेम आहा पळय लो दवरात आनी बरें ताका लो फ्लेमीनी बरें अशें ताका मिक्स करून घेयात. सो आनीक थोडेशें उदक घालता हांव, कित्याक हें न्ही मातशें थीक जालां हें पळयात. थोडेशें उदक घालता आनीक. सो जस्ट थोडेशेंच घालता उदक, 1/2 कप. बरें ताका मिक्स करून घेवया. सो बरें हेका हांवें मिक्स करून घेतला. फ्लेम लो दवरा आनी हेका बरें आतां बॉयल हाडुया. सो तुमी पळोवंक शकता हेका बरें उकळ येयल्लें आसा. उकळ येयलें न्ही मागीर फ्लेम आहा पळय लो दवरात आनी 1-2-3 मिनटां ताका बरें बॉयल येवनी.
सो आता हांवें तितून घालता तशें गोड घालता आनी तेजे बरोबर घालता हांव कोथमीर घालता. सो हें न्ही जाल्लें आसा, हांव गॅस बंद करता. सो आतां गॅस बंद करून जालें की आमकां न्ही हितून घालूंक जाय मीठ. कळ्ळें न्ही, मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो हांगासर न्ही आमची तोराची कडी रेडी आसा. ट्राय करा तुमी, इल्लेशें करून पळयात तुमकां लायक जातलें काय ना तें. पण एक वन टायम केन्ना फॉर अ चेंज म्हणून न्ही तुमी अशें करून न्ही जेवू शकता. सो बरें जालां हें पळयात. ओके, तो हें जाल्लें आसा. तो आतां आमी करया जॅकफ्रूट कबाब. सो जॅकफ्रूट न्ही कट करून न्ही थोडेंशें उदक घालून न्ही 2 सिटी काडलेले. कळ्ळें न्ही, 2 सिटी काडलेले. जस्ट थोडेंशेंच हांवें मीठ घातलेलें. मीठ घालून न्ही 2 सिटी काडला आनी हें पळयात अशें आमकां न्ही कट करून घेवंक जाय. हें आसा बॉयल्ड केलेलें आं, शिजोवन घेतला जॅकफ्रूट. ओके, सो आतां घालता हांव 2 चमचो रेड चिली पावडर. हें घरा केल्लेलें, तिखट नाय. आनी जस्ट थोडेंशें घालता. हळदीचो पिठो घालता थोडेंशें. हाफ टीस्पून घालता हांव गरम मसाला. सो हेतून तुमी न्ही एक धाकटो चमचो न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट घातला आतां. पण हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट घालना. हांव न्ही गार्लीक न्ही ताका फायन चॉप करून घालता. अशें घातलें न्ही मातशें कबाब खावपाक न्ही खूब बरें लागता. हांगासर न्ही व्हडलो चमचो हांवें लसूण न्ही चॉप करून घेतला. सो आतां घालता हांव 1/4 टीस्पून घालता कोरिएंडर पावडर. हाफ टीस्पून घालता हांव जिरा पावडर. सो आतां घालता हांव 1/4 कप घालता हांव मैदा घालता. सो आतां घालता हांव 2 चमचो घालता हांव कॉर्नफ्लावर. सो आतां घालता हांव 1 व्हडलो चमचो रायस फ्लोर घालता, तांदळाचें पीठ. सो लिंबूचो रोस घेता जस्ट थोडेशेंच, हाफ लिंबूचो रोस. सो हाफ लिंबूचो रोस घेतला हांवें. जस्ट थोडेशें हांवें कढीपत्ता कट करून घातला. कढीपत्ता कट करून घालप हें ऑप्शनल आसा. सो आतां न्ही उदक घालून न्ही आमकां हें थीक पेस्ट करून घेवंक जाय. तुमकां जाय जाल्यार सपोज कबाब सामको रेड दिसूंक जाय जाल्यार रेड फूड कलर इल्लेशें घातलें आतां, पण हांव घालचें ना. बरें एका मिक्स करून घेता. मीठ घालता. मीठ घालपाक विसरलेलें हांव एज पर द टेस्ट. सो हें पळयात अशें आमकां थीक पेस्ट करूंक जाय, तर पातळ करनाकात. सो हें आमचें जाल्लें आसा. टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां तिखट मीठ बीन आमटान बिमटान कमी दिसता जाल्यार तुमी घालपाचें. ओके, सो आतां हांवें घालता शिजयल्लेलें जॅकफ्रूट घालून ताका स्लोली मिक्स करून घेवंक जाय. चड ताका फोर्स घालनाका ना तें कट जातलें. बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. सेम तुमी चिकन करूं शकता, प्रॉन्स करूं शकता. कळ्ळें न्ही, खूब बरें जाता अशें केल्यार. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. सो अशें ओके. सो आमी आतां फ्राय करया. एक जस्ट 5 मिनटां दवरपाचें, चड वेळ नाका. एक 5 मिनटां खूब जालें आमी ताका फ्राय करया. सो कबाब न्ही हांव सगळें आतां फ्राय करचें ना. आतां जितलें आमकां जाय पळय तितलेंच फ्राय करतलें, कित्याक शिवूय ना न्ही. सो तो मागीर रातचो ताका मागीर गरम गरम फ्राय करतलें, कित्याक गरमूच खावंक बरें जाता. सो तेल दवरलां हांवें बरें गरम जावपाक. चला आता मी जेता आणि कबाब न्ही सामकी टेस्टी जाला. जस्ट थोडेशेंच केला की रिची खातलो खबर ना. हांव आईच रातचें मागीर गरम गरम फ्राय करपाचें. आनी हें आसा आईन तें मसूर रोस केला न्ही ताका लागून. सो आनी हें आसा कडी पळयात. जेन्ना तुमी जॅकफ्रूट पकोडा करतले पळय ते जॅकफ्रूट न्ही ऑलरेडी कूक जाल्लें आसा. सो चड ताका कूक करपाची गरज ना. मातशें भायर ताका बरो ब्रावन जायसर मुद्दम तुमी जॅकफ्रूट कबाब करा, तुमकां न्ही खूब लायक जातलो. इफ तुमकां अशें मसाला करपा नाका, रेडीमेड कबाब मसाला मेळटा ते तुमी मिक्स करून खावात. इतलें बरें लागता, खूब बरें लागता. ओके, सो हांवें जेता आमी मागीर मेळटा तुमकां. चला, आवडलें मरे. सो जालें आमचें जेवण.
जेता मागीर ते किचन साफ करता म्हण नाकात आनी भजी बी केल्यार म्हणजे कबाब बी कितें केले तेल्याचे केले न्ही जाल्यार सामके ते गॅस स्टॉप न्ही सामके घाण जाता ते करपाकूच नाका आतां नरेश्वी अरे हांगा पळय कितें कितें ताकत ना सो आयज जेवण सामकें टेस्टी जाल्लें हो किंवा अंपालो पयलीं इश्वीक रित्वीक आपूण खायना अंपालो कबाब मागीर ताका लायक जालें हांवें थोडेशें फ्राय केल्लें न्ही म्हाका ते आई हो आनीक वाडप आलो खूब बरें जाता तुमी ट्राय करात खूब बरें जाता सेम चिकनान तुमी अशेंच करात पण लसूण न्ही बरें चॉप करून घालात आलं लसूण पेस्ट घालनाका इतलें बरें जायना आनी थोडेशें कडीपत्ता बरें जिवाक कडीपत्ता बी घालात सो बरें जाल्लें आनी कडी सामकी टेस्टी जाल्लें तितून जेली आमी पोट भरून आईन केलेलें कितें मसूर रोस हांवें हात लावंक ना बरें जाल्लें कडी म्हाजें ते तोतापुरी मँगोज आहा पळय ते स्वीट आसलेले इफ तुमचे कडेन मँगोज इफ आंबट आहा जाल्यार प्युरी न्ही 1-2-3 चमचो घालात चड घालनाका इफ चड प्युरी घातले न्ही चड आंबट जातले चड आंबट बरें जायना न्ही मातशें मिडियम आसूंक जाय आंबट गोड जावंक जाय म्हणून हांवें थोडेशें गोड घातलें आनी म्हाजे मँगो ते मातशें स्वीट आसलेले A1 जाल्ले कडी ट्राय करा तुमी फॉर चेंज म्हणून केन्नाय आनी रोखडें जाता बरें लागता अशें तुमी पिवूं शकता आनी बेसन चड घालनाका इफ बेसन चड घातलें न्ही तें मागीर थीक जाता जेन्ना कितें जाता बरा सगळें जालें न्ही धांपोवन दवरलें न्ही मागीर न्ही तें थीक जाता कितें करपाचें थीक जालें न्ही मातशें गरम उदक घालून मिक्स करपाचें अशें पातळ करपाचें कळ्ळें न्ही ट्राय करा तुमी कबाब आनी हें कितें तें कडी तोराचें खूब बरें लागता सो जालें आमचें आयचें जेवण बेस्ट ओके सो आनी कांय ना आयचो ब्लॉग इतलेच सो कशें आसलेलें कमेंट करा आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनला सबस्क्रायब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर इशी बाय मग सगळ्यांक आई पळयतय तो कबाब खावन पडलो अय कबाब अय ऋत्विक हे बाय म्हण ताका आतां स्विमींग आहा ताका कबाब आनीक जाय आसलेले खंय सोंपले रातचे फ्राय करता आनी तुका वाडटा चल थोड्या बाय म्हण रे इशू सगळ्यांक बाय म्हण सारको म्हण Bye. I love you, friends. Please, you comment and subscribe to my channel. Go best. चला बाय